नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बाणावले वार्का कोलवे लोकांचो ओ रे सांजाव साश्टीकारांनी व्हडा उमेदीन मनयलो सांजाव। गोंयचो एकवट संघटनेन वेलसांवच्या लोकां वांगडा मेळून रेल्वे रुळाक आडवण घालपाचें काम आडयलें, कॉन्ट्रॅक्टराक धरलो परत। मोपा विमानतळाच्या नोकऱ्यां खातीर आयिल्ल्या उमेदवारांक धाडले परत, विमानतळाच्या कॉन्ट्रॅक्टराची टिका। मोपा विमानतळा वयल्या नोकऱ्या थळाव्यांक दियात प्राधान्य, मोपा पिडीत शेतकार संघटनेची मागणी। सांताक्रूज वाडला गुन्यांवांचें प्रमाण, आमदार रुदोल्फान महासंचालका कडेन केली सांताक्रूज खातीर पुलीस स्टेशनाची मागणी। आणि संत सोयरोबानाथ आंबे कॉलेजीत लागिल्लो उजो फायर ब्रिगेडीन पालयलो वेळार। आणि आता खबरो विस्तारात। पेडे बाणावले बेरेस्तारा क्रिस्तांव भावांनी सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो। दर वर्सा जुनाच्या 24 तारखेक हो सांजाव साश्टीत मनयताले, पूण ह्या वर्सा ही फेस्ताची परब आदले दीस मनोवपाक पाद्रीन परवानगी दिली अशें क्रिस्तांव भावांचें म्हणणें आसा। व्हडा उमेदीन आनी एकवटान क्रिस्तांव भाव ही सांजवाची परब मनयतात। रस्त्यार तशेंच दारादारांनी पिराडे आंगणांत मारून सांजाव परबेक उमेदीन नाचतात। पात्रोना फेस्त सांजावाची सो आमी हे फाटी एवरी इयर 24 तारखेक जाले, सो आमी फाटी 23rd गेला। सो आमी हे ट्रेडिशनल आमगे आहा तें कंटिन्यू दवरला आनी हे फूल भायर कोणी कित म्हणलें आमी पेडा बेनावली। गोंयचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी वेलसांव रेल्वे रुळाक आडवण लावपाचें काम आडयलें। संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काम थांबोवन कॉन्ट्रॅक्टराक परत धाडलो। लोकांक यो वच करपाचो हक्क आसा, ताका लागून ही आडवण घालप बेकायदेशीर असो आरोप तांणी केला। रेल विकास निगमाचो कॉन्ट्रॅक्टर हे काम करतालो। वेलसांव पंचायतीन हे काम आड कोर्टान याचिका घाल्ल्या अशी माहिती गोंयचो एकवट संघटनेन कॉन्ट्रॅक्टराक दितकीच ताणें सगळें सामान भरलें आनी थंयच्यान तो भायर सरलो। The South Western Railway doesn't own land in these areas. This land belongs to the villagers as a right of way, where they have their access to the houses, to their farmlands, to the lakes and the water bodies, other water bodies. And our ancestors were gracious enough to allow the then railway authority in 1890s to lay the railway tracks. This land was never sold nor gifted. Let it be very, very clear to the government of Goa and to the railway authorities. मोपा विमानतळा खातीर नोकर भरतीच्यो मुलाखती दिवपा खातीर आयिल्ल्या कितल्याशाच उमेदवारांक बेरेस्तारा परत घरा धाडले। तुमकां मेल येता तेन्ना तुमी येवचे अशें सांगून तांकां परत घरा धाडले। मोपा विमानतळाचेर पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिवपाचें आश्वासन सरकारान दिल्या उपरांत सगळे तरणाटे उमेदीन आशिल्ले, मात पयल्याच दिसा तांकां परत धाडिल्ल्यान तांची उमेद निवल्या। थंय कांय उमेदवार सांज मेरेन मेल येवपाची वाट पळयताले।
दिना तुमकां वचपाक दिना भितर कितें कितें आसलें तुमकां मेल बीन आयिल्ले मेल आमकां आतांच येयली पण तेंच्यांनी सांगता आतां ते घेयना म्हणून म्हणजे फाल्यां येया म्हणून सांगलें. म्हणजे तुमकां सकाळच्यान हांगाच दवरले तेंच्यांनी कितल्यांक सुमार आयिल्ले तुमी सकाळी सकाळी 10 येयल्ली आमी. पण अजून तुमकां भितर घेवंक ना. ना भितून सकाळी घेतलेले मेल घेतले आनी मागीर आतां म्हणटा ती बंद जाल्यार फाल्यां सकाळी येया. ओके थँक्यू. मोपा विमानतळाचेर थळाव्या लोकांकूच नोकऱ्यो दिवच्यो अशी मागणी मोपा विमानतळ पीडित पंचक्रोशी संघटनेन केल्या. बुधवारा पेडण्यां जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत संघटनेचे अध्यक्ष भारत बाक्कर उलयताले. मोपा विमानतळ प्रकल्पाचेर निर्माण जाल्ल्या रोजगारा विशीं विमानतळ प्राधिकरण कंपनीन जशे सदच्या दिसाळ्यात नोटीस दिवन मुलाखती खातीर आपयल्ले तशेंच ही नोटीस थळाव्या पंचायतीन दिवन जागृताय करची अशेंय तांचें म्हणणें. ह्या वेळार संघटनेचे अध्यक्ष भारत बाक्कर, आदोगाद प्रसाद शहापूरकर आनी हेर पीडित शेतकार हाजीर आशिल्ले. मोपा जेन्ना जेन्ना वेकन्सी येता तेन्ना न्यूजपेपराचेर तुमी एडवर्टिजमेंट दितातूच. त्याच प्रमाणे स्थानिक ज्यो ग्रामपंचायती आसात ह्या संपूर्ण पंचक्रोशींतल्यो ह्या ग्रामपंचायतीकूय तुमी सारकी माहिती दिवंक जायी कसले वेकन्सी आहा त्या बद्दल. आनी मागीर ग्रामपंचायतीन ते सगळ्या वाड्या वाड्याचेर जे कोण अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, जे कोणाक नोकरी जे सोदतात आनी जे पीडित आसात, कोणाचे जमनी गेल्लेले आसा, कोण आनी इनडायरेक्टली इफेक्ट जाल्लो आसा, तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवपाक लागून ह्या एडवर्टिजमेंटाचेर आनी हो जो जॉब अवेलेबल आसा तेचेर बरी भासाभास जावपाक जाय आनी तेची बरी एडवर्टिजमेंट प्रत्येक भुरग्या पर्यंत पावपाक जाय. 23 आनी 24 तारखेक अत्यंत म्हणजे ग्रॅज्युएट 10वी 12वी अशी उत्तीर्ण जाल्ल्या उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. आमी वेगवेगळ्या पंचायतीन संपर्क केलो आणि तांकां विचारले की बाबा ह्या प्रकारा संदर्भात तुमच्याकडे जाहिरात पावला किंवा तुमकां गावात अवेअरनेस करपा खातीर विनंती केला. आमकां खुबशा पंचायतीन जालें की आमकां मेल पावल्यात. सो मेल धाडून ती गावात जागृती जायना. सो त्याच्या खातीर आमकां एक वेगळी सिस्टम लागू करची पडटली. GMR जर आमी मागता किंवा जे कंपनी एव्हिएशन ह्या ऑफिस मिनिस्ट्री आसा ताजे कडेन आमी मागता की ही जागृती तळागाळापर्यंत पावूंक जाय. मेल धाडून आमी मेल धाडला पंचायत कितें करतली अशा प्रकारची सादी सादी एक्सक्यूज नाका आमकां. आमकां ह्यो ज्यो नोकरी निर्मिती जातात त्यो नोकरी निर्मिती पीडित 5 जे गांव आसात तांकां मेळपाचो पयली अधिकार आसा. सो फाल्यां 23 आनी 24 तारखेक जी नोकर भरती करपाची खातीर प्रक्रिया सुरू जाता त्या लोकांक आमी मागणी करता, आमी आवाहन करता सगळे उमेदवारांक आणि त्या सिलेक्शन कमिटी कडेन की तांच्यांनी पेडणे लोकांच्या पेडणे तालुक्यांतल्या बेरोजगार युवकांक पयली संदी दिवची. सुमार 10 वरांचेर सरकारी महाविद्यालय पेडण्यां इलेक्ट्रीक पॅनलाक शॉर्ट सर्किट जालो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीच घटना थळार पावून व्हड दुर्घटना जावपाची वाठावली अशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सांगलें. एखादी 5 मिनटां ट्राफिकांत कळाव जाल्लो जाल्यार व्हड दुर्घटना जावपाची शक्यताय आशिल्ली पूण दुर्दैवान असो अनर्थ जालो ना. अरावंड 10 सुमार आमकां मॅसेज येयली केशव विर्नोडकर म्हणून की गव्हर्मेंट कॉलेज विर्नोड आहा थिंगा धुंवर येता सगळो म्हणून स्मोक डिशन येता. आमी इमिजिएटली विदीन 5 मिनटां भितून कॉलेजीन पावले पळयता जाल्यार पॅनलाक धुंवर येतालो आनी जर येता कदाचित आमी जर 5 मिनटां लेट जाल्लो वा ट्राफिकेक गेला जाल्यार मोठो इन्सिडंट जावं शकता आसलो. इमिजिएटली आमी CO2 आनी एलोंग विथ बाकीचे एक्सटिंग्विशर यूज केले आनी आमी तो पॅनल बोर्ड कंप्लिटली एक्सटिंग्विश केलो. म्हाज्या बरोबर फोटू नायक हवालदार आमचो, माथायस मेंडोन्सा ड्रायव्हर ऑपरेटर, अमोल परब, संदेश पेडणेकार आनी रतन परब हे आनी म्युन्सिपाल्टीचे लेबर आशिल्ले. तेंच्यांनी बरें काम केलें. सांताक्रूज मतदारसंघात गुन्यांवाचें प्रमाण वाडलां. ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पुलिशेन ह्या वाठारांत लक्ष घालचें अशी मागणी करपी निवेदन सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी पुलीस महासंचालकाक दिलां. सांताक्रूज मतदारसंघात सुसज्ज अशें पुलीस स्टेशन दिवचें तशेंच येरादारीची कोयडी सुटावी करपाक चड प्रमाणात येरादारी पुलीस नेमचे. ह्या शिवाय अपघातांचें प्रमाण कमी करपा खातीर रस्त्यांचेर तशेंच जंक्शनांचेर CCTV कॅमेरा लावपाचें निवेदन लेगीत ताणें दिलां. आमची सांताक्रूज मुख्य प्रॉब्लम हे सगळे गेले मेन म्हणटा की आमचें पुलीस स्टेशन आमचे सांताक्रूज जे आमकां पुलीस फूल फ्लॅज केल्ले जाय
दुसरें म्हणजे आमकां ट्रॅफीक पुलीस लेस आसा. जेन्ना तिला फोन मारलो की ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाता आमचे क्वॉन्टिटीचे, तो म्हाका म्हणालो आमकां स्टाफ लेस आसा. ते हांवें आमच्या जीबीच्या आमकां हाडलेले आहा. तशेंच कॅमेरा फिट करपाक मेन जंक्शनाचेर आमचे केसीस चड जाल्ले आहा. आनी दुसरें आमचे क्रायम जे जाता क्रायम रेट आनीक जे धमक्यो मारता हाका लोकांक त्रास करता ते पयस जावपाक आनी पेट्रोलिंग आमचें चालूच दवरपाक म्हणजे चड वाडोवपाक अशें आमचे मेनली आसा. खंडपिठांतलें उदक सगळ्या शेतकारां मेरेन पावयतले आनी त्या खातीर शेतकारांनी सरकारा कडेन फाटपुरवण करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. कॅच दी रेन ह्या संकल्पने वयल्यान राष्ट्रीय जल मिशन अभियानाचे बेरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सांखळे रवींद्र भवनात शुभारंभ जालो. गोंयच्या धरणांनी शेतकऱ्यां खातीर जाय तितलें उदक आसा. कांय धरणांनी आमी चड उदक सांठोवन दवरलां. ज्या शेतकऱ्यांक उदक जाय तांणी उदका स्त्रोत खात्या कडेन उदकाची मागणी करची अशें मुख्यमंत्र्यान आवाहन केलां. सावली धरण जालें, ताज्या उपरांत आमचें काणकोणचें आमठाणे धरण जालें आनी काणकोणचें चापोली धरण. इतकी धरणांत इतके मोठ्या प्रमाणांत आमी उदक सांठयता. हांवें इतक्याच खातीर कित्याक सांगलें, आमी शेजाच्या हांगासर बांदलेलो बंदर शेजान बांदूंक ना, तो गव्हर्मेंटात बांदला आनी फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर द इरिगेशन पर्पज, शेतकऱ्यांक उदक दिवपा खातीर. बट बांदल्या पासून आयज पर्यंत एकट्याय शेतकऱ्यान म्हाका उदक दी म्हणून लॅटर करूंक ना, एकट्याय शेतकऱ्यान करूंक ना. हें दुर्भाग्य आसा. आमी सुर्ला गांवांत आमच्या पयले फावटी म्हणजे पुराय भारत देशांत खंय जावंक ना ती सिस्टम इरिगेशन आपले मायनींग पिठांतल्यान उदक काडून इरिगेशन सिस्टम डेव्हलप करपाचें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान स्प्रिंकलर बसोवपाचें काम. कितले कोटी मोडटा आमी? 2.5 कोटी रुपया मोडून फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड. ऑलरेडी सुर्ला वेळगेच्या मायनींग पिठाचेर आमी बसयली, सिस्टम चालू केल्या. पिसुल्ल्या लोकांक उदक दिवपाचें आसा त्याच मायनींग पिठांतल्यान. उरलेले मायनींग पिट्स आमी इन फ्युचर म्हणजे ते इरिगेशना खातीर वापरपाची आमची तयारी आसा. अशा पद्दतीन इरिगेशनाच्या सिस्टमींतल्यान आमी तें उदक लोकां खातीर वापरपाक तेजोय उपयोग करतले. खंडपिठांतलें उदक सगळ्या शेतकारां मेरेन पावयतले, ते खातीर शेतकाऱ्यांनी सरकारा कडेन फाटपुरवण करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. कॅच दी रेन ह्या संकल्पने वयल्यान राष्ट्रीय जल मिशन अभियानाचे बेरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सांखळे रवींद्र भवनात शुभारंभ जालो. गोंयच्या धरणांनी शेतकऱ्यां खातीर जाय तितलें उदक आसा. कांय धरणांनी आमी चड उदक सांठोवन दवरलां. ज्या शेतकऱ्यांक उदक जाय तांणी उदका स्त्रोत खात्या कडेन उदकाची मागणी करची अशें मुख्यमंत्र्यान आवाहन केलें. साळावली धरण जालें, ताज्या उपरांत आमचें काणकोणचें आमठाणे धरण जालें आनी काणकोणचें चापोली धरण. इतकी धरणांत इतके मोठ्या प्रमाणांत आमी उदक सांठयता. हांवें इतक्याच खातीर कित्याक सांगलें, आमी शेजाच्या हांगासर बांदलेलो बंदर शेजान बांदूंक ना, तो गव्हर्मेंटात बांदला आनी फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर द इरिगेशन पर्पज, शेतकऱ्यांक उदक दिवपा खातीर. बट बांदल्या पासून आयज पर्यंत एकट्याय शेतकऱ्यान म्हाका उदक दी म्हणून लॅटर करूंक ना, एकट्याय शेतकऱ्यान करूंक ना. हें दुर्भाग्य आसा. आमी सुर्ला गांवांत आमच्या पयले फावटी म्हणजे पुराय भारत देशांत खंय जावंक ना ती सिस्टम इरिगेशन आपले मायनींग पिठांतल्यान उदक काडून इरिगेशन सिस्टम डेव्हलप करपाचें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान स्प्रिंकलर बसोवपाचें काम. कितले कोटी मोडटा आमी? 2.5 कोटी रुपया मोडून फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड. ऑलरेडी सुर्ला वेळगेच्या मायनींग पिठाचेर आमी बसयली, सिस्टम चालू केल्या. पिसुल्ल्या लोकांक उदक दिवपाचें आसा त्याच मायनींग पिठांतल्यान. उरलेले मायनींग पिट्स आमी इन फ्युचर म्हणजे ते इरिगेशना खातीर वापरपाची आमची तयारी आसा. अशा पद्दतीन इरिगेशनाच्या सिस्टमींतल्यान आमी तें उदक लोकां खातीर वापरपाक तेजोय उपयोग करतले. उदका पायपलायन घालपा खातीर रेवाड्या रस्तो खणिल्लो, पूण पायपलायन घालून जाल्या उपरांतूय रस्तो दुरुस्त करिनासतना तसोच सोडून दिला. पावसाच्या उदकान आतां रस्त्या वयली माती व्हांवून गेल्ल्यान रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात. ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना बेगिनांतल्या बेगीन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
खंय पडटा हें शेंद्रो पाडो कितें इशू कितें हांगासर आतां रस्त्यार पायप काडले ते पायप चॅकिंगान करपाक तेन्ना ते JCB हाडून तेंच्यांनी खणल्या माय समथींग इट वॉज एप्रील मे समथींग तेन्ना ताका सांगलें हांवें JCB काडून आमी हांगूच सगळीं एकठांय हाडून थांबयलें ताका सांगलें हे पॅक करात म्हणून ते तेणें आयकूंक ना ही आमी कंप्लेन केला पंचायत फाटल्यान लागले JDAचे PWDचे ते कांयच हें करिना काल बसून हांवें कंप्लेन पूण ही कामां जी प्री-मॉन्सुना पयलीं हांगासर जेन्ना त्रास जाता म्हणून कितलो त्रास जाता आमकां आमी जाणा सांगूंक कुडचड्या काकोडा पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर दोतोर जास्मीन ब्रागांजाची बिनविरोध निवड जाली. नगराध्यक्ष पदा खातीर तिचे एकलेचोच अर्ज आयिल्लो. तिचे आड कोणेच अर्ज करूंक नाशिल्लो. देखून तिची बिनविरोध निवड जाली. सगळ्यांक विश्वासात घेवन कामां करतली अशें जास्मिनान ह्या वेळार सांगले. जाल्यार पालिकेच्या कामाक प्राधान्य दिवपाचें उतर मंत्री निलेश काब्रालान दिलें. जॅस्मिन ब्रागांजाक हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता की ते अनअपोज्ड चेअरपर्सन निवडून येयले म्हणून आनी सगळे वांगडी कावन्सिलरान ताका ओवरवेलमिंगली सपोर्ट केलो म्हणून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. विशय कितें आसा की निलेश काब्राल जो कुडचडे म्युनिसिपालिटी एरियान विशय एकूच आसा की कावन्सील बरें चलपाक जाय आनी कावन्सील जेन्ना बरें चलपाक जाय हो विशय जो आसा हो विशय इतलेच खातीर की कुडचडे वयले लोकांचे नागरिकाचे बरें कामां जावपाक जाय. माझे कांयच ना तेंचे मदें जे कावन्सील बसून डिसायड करता तितूंत भितर हांव एक मिडल मॅन कसो कॉर्डिनेट करपाक आनी एक बरी गोश्ट जाल्ली आसा. हांव तांकां सगळ्यांक शाबास करता आनी जॅस्मिन बायक हांव रिक्वेस्ट करून ते कुडचड्या वयली कामां जी विश्वास बाबान पयलीं केल्ली ती कंटिन्यू करून आनी कितें करपाक जाय ताका फूल सपोर्ट आसतलो. कावन्सिलाक सगळ्यांक वांगडा घेवन जे कुडचड्या खातीर करपाक जाय कुडचड्या काकोडा म्युनिसिपालिटी खातीर करपाक जाय ते तेणी करचे अशें ताका हांव ऑल द बेस्ट करून देव बरें. Development means whatever Vishwas has done, what our MLA has done, I will continue it. And now there will be bus stand, and there are many issues of Bazarkar. All that we will be sorted out. श्यामाप्रसाद मुखर्जीचो इतिहास याद दवरप आनी तो फुडल्या पिळगेक सांगप खूब गरजेचो आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पणजे भाजपा कार्यालयांत श्यामाप्रसाद मुखर्जीक आर्गां ओंपल्या उपरांत तो उलयतालो. श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या बलिदाना दिसा निमतान भाजपान कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच भाजपा फुडारी दामू नायक आनी हेर भाजप कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. आमकां इतिहास याद दवरप आनी इतिहास फुडल्या पिळगेक सांगप हें गरजेचें आसता. म्हणजे ते आमी मुद्दामून म्हणटा की दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा हे दीस जनसंघ भारतीय जनता पार्टी अशी भारतीय जनता पार्टी व्हड जाल्ली आसा. ह्या पार्टीक इतिहास आसा म्हणजे स्वतंत्रा पासून तो आज पर्यंत म्हणजे देश प्रथम पार्टी द्वितीय आमी तृतीय ह्या तत्वाचेर चलपी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते देशा खातीर समर्पण करपी कार्यकर्ते म्हणजे तातूंतले एक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचें बलिदान आसा आनी तेंचें बलिदान आज व्यर्थ वचूंक ना. 370 कलम रद्द जालें ही तेंच्या आत्म्याक शांती आसा. सृश्टीतले एक खेरीत अप्रूप कदंब झाड हे वर्साक एकदांच चवरपी तेवूय बी सादारण 8 दिसूच. ह्या झाडाचेर सध्या भर चालू आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आनी सांखळे वाळपय मदीं रस्त्या कुशी कदंबाची जायतीं झाडां पळोवपाक मेळटात. जाचेर ही जगा वेगळी फुलां फुलतात. तांच्या त्या मोहक सुगंधान भोंवतणचे पुराय वाठार गजगजून भरता. लोक संस्कृतायेन आनी थोड्या राजवटींत खाशेली जागा आशिल्लें हें झाड कृष्णाक खूब प्रिय. ह्या फुलांचे चंदना बरोबर मेळून अत्तर तयार करतात. पळया सृश्टीतले एक खेरीत अप्रूप कदंब झाड आनी ताची फुलां.
ग्रामीण उदरगत प्राधिकरणान 191 वर्सां सावन विरनोडा हांगा एक सभाघर स्थापन केल्ले, पूण ताचो वापर केन्नाच जालो ना. हो सभाघर फाटल्या कांय वर्सां सावन लाकडाच्या कामा खातीर संजय च्यारी हाचे कडेन भाड्याक दिल्लो. आतां ह्या सभाघरांत बिगर गोंयकार भाड्याक रावतात. ह्या जाग्यार बिडारकारांक रातच्या वेळार भुतां दिसपाक लागल्यात अशें हे सांगतात. तरी हे बिगर गोंयकार ह्या जाग्यार अजुनूय भाड्याक रावतात. का फिर हम लोग देख के डर नहीं जाए. फिर वो जेसीबी अभी उधर खड़ा है. हाँ वही जेसीपी. हाँ वही जेसीबी है. हाँ अभी वो बंद है, जेसीपी चलता नहीं. अभी चालू है. चालू है. लेकिन लाइट रात को आपो आप चालू होती. अपना अपना चलता है, अपना बंद होता है. हाँ ऐसा कितना बार हुआ? 5-6 बार. 6 बार हुआ. फिर होने के बाद हम सबको दिखाया. हाँ इधर 12 सबने देखा. सब लोग देखा. कितना बजे रात को? 12 बजे? नहीं 11 साढ़े 11 बजे. 11:30 बजे तक. फिर उससे फिर बच्चा बेबी को लेके आए ना, रात को निकालता नहीं सर. हाँ ओके. आतांच पावसाक सुरवात जाता थंय आसा आनी दुरीक कोसळपाच्यो घडणुकी घडपाक सुरवात जाला. बेरेस्तारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून कारंजळेच्या कामात रिवेरिया कॉलनीचे दुरीक कोसळून कुशीकच्या शेतात पडले. कुशीक आशिल्ल्या शेतान उदक सांठून उरता, ताका लागून हे दुरीक पडले आसुये. शेतात पडिल्ल्या कारणान सुदैवान कोटाक कितें जावंक ना. आयज दुरीक पडले, पूण ही इमारत कितली घटमूट आसा काय कितें होचो प्रश्न सध्या उपरासता. अश्यो घडणुक्यो घडल्या उपरांत बिल्डिंगेची स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी ऑडिट करपाची गरज आसा काय कितें असो प्रश्न थळाव्यांक उपरासता. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर जमीन दिल्ल्या शेतकारांनी लुकसाण भरपाय दिवन हो प्रकल्प बेगिनांतल्या बेगीन चालीक लावचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान 6.5 लाख चौकड मीटर ताब्यात घेतला. सरकारान शेतकारांचेर अन्याय करचो न्ही, जे कितें लुकसाण भरपाय आसा ती तांकां दिवची अशें थळाव्यांचें म्हणणें. 6.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागा म्हणजे कमी जागा न्हू. त्याच्या उपरांत जेन्ना आमच्या आमदारानूय त्याच्या उपरांत रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातानूय म्हटलें की लीज धारकांचेर अन्याय जावपाक जायना, तांकां मोबदलो मेळपाक जाय. ही गोश्ट तेंच्यांनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान मान्य केली आनी जाहीर स्टेटमेंटूय केल्लो. आनी हालींच माजी मुख्यमंत्री पार्सेकरानूय म्हटलां की तुवें गांवाच्या बाबतींत आपले चुकले. शेतकऱ्यांच्या बाबतींत जे लोकांची जागा एक्वायर जाली तांकां कांय तरी मेळपाक जाय आसलें. आपली चूक जाली तेंच्यांनी मान्य केलं. आनी इलेक्शना पयलीं आमदारानूय आमकां तुवें गांवांत मिटींग जाली तेन्ना आश्वासन दिल्लें की आपूण तुवें गांव इलेक्ट्रॉनीक सिटीचो विशय आसा तो तुवें गांवांतल्या एका मोजक्याच लोकांची कमिटी काडून त्यांच्या मार्फत तो प्रोजेक्ट करतलो आनी शेतकऱ्यांक जेका जमनी गेल्या तांकां न्याय दितलो म्हणजे अशें तेणें सांगलेलें. पूण सद्या आमदार ह्या विशयाचेर कांयच बोलना. त्या गोश्टीचो एका विसर पडला कसो दिसता. आनी आमकां प्रोजेक्टूय फास्ट जावपाक जाय, कित्याक तर अनएम्प्लॉयमेंट भरपूर आसा. तुवें गांवांत न्हू अख्ख्या मांद्रे मतदारसंघान आसा आनी मांद्रे मतदारसंघाचे अख्खे अनएम्प्लॉयमेंट ह्या प्रोजेक्टाचेर डिपेंड आसा. पूण त्याच्या बरोबर आमच्या लोकांची जागा गेल्या तांकांय बी न्याय मेळपाक जाय. हे दोनूय गोश्टींचें कॉम्बिनेशन जावन सगळें जावपाक जाय. आमदारान आतां सॉक्स पिकअप करपाचें आनी बेगीनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या सुरवातीक फास्ट करपाक तयारी करपाची. त्याच्या बरोबर लोकांची नुकसाण भरपाय आसा ती दिवपाचो प्रयत्न करपाची अशी आमी मागणी करता ह्या माध्यमांतसून. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.